मागता तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सल्ल्यांक संतोष बरीत उल्हासाचे माया मोगाचे बागी नातालांचे फेस्त बाळक जेसू तुमकां राखून दी आनी सांबाळून दी आनी तुमचेर दराळ बेसावांनी बरोवन दी म्हण मागता. Isaiah chapter 9 verse 5 कित्याक एक बाळक आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हे नांव दवरला, विजमीत बुद्धिनाथ, पदवेदार देव, सासनीक बाग, शांतीचो कुबर. Isaiah chapter 9 verse 6 ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राज्यान सदांकाळ शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनाचेर बसून तो आपले रास चलयतलो. आता ताव नितेकाळी न्याय नितीन आनी प्रामाणिकपणान ते रास तो तीर करतलो आनी सांबाळतलो. दळबरचो सेरेस्पर आपल्या मोगाच्या बळान हे सगळे करतलो. Matthew chapter 6 verse 33 देखून सदां तुम्ही पहिले देवाचे राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो. John chapter 3 verse 16 देवान संवसाराचो सोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुता ओपून दिलो. ताका सतमंतला कोणूच नाश जायना जावच्या, बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्या. John chapter 10 verse 10 चोर येता फकत चोरूंक, जिविश्टी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळ्ळो म्हूण, बरोवन वमतेच्या मापान ते मेळ्ळो म्हूण. John chapter 8 verse 12 जेसू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. John chapter 7 verse 37 परबेच्या निमाणे आनी चड दाबाच्या दिसा जेजू उबो रावन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो, कोणीय ताणेले जाल्यार तो म्हजी सशी येव आनी पियेव. John chapter 7 verse 38 पवित्र पुस्तकच म्हणटा, जो कोण म्हाका सतमंता ताच्या काळजांत वळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. John chapter 6 verse 51 हांवच तो सर्गीत देवून आयिल्लो जिवो उंडो, हो उंडो खाता तो ससना जियेतलो. संवसारा जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो मुजेच मास. John chapter 14 verse 1 तुम्ही कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरी विश्वास दवरा. John chapter 14 verse 18 हांव तुमकां आनंता बरी तोंड वचना, हांव तुमचे सशीन परत्यान येतलो. John chapter 14 verse 27 समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता, मुझे समाधान तुमकां दिता. संवसार असले समाधान दिवंक शकना, तुम्ही कटकटची सोडा, तुम्ही भियेवचेय नाका. John chapter 16 verse 13 सताचो पवित्रत्व आयल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक म्हणपा वयतलो. तो आपल्याच तकी कांयच उलोवचो ना, आपणा आयकालेच तो उलयतलो. त्या शिवाय पुढे घडच्यो आसा संगती त्यो तुमकां कळयतलो. Acts of Apostles chapter 1 verse 18 पूण तुमचे पवित्रत्व येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटले. उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतापर्यंत तुम्ही म्हाका साक्ष दितल्यात. Acts of Apostles chapter 2 verse 4 ते समेस पवित्रत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ल्या वाचा सत्य प्रमाणे परकी बसांनी ते उलोवंक लागले. Ephesians chapter 5 verse 14 देखून आम्ही अशे गायन करता, न्हिदोन पडलेल्या जागो जा, वेल्ल्यांतलो उठ, ख्रिस्त तुजेर पडसड घालतलो. Romans chapter 8 verse 31 इतले सकट आमच्या दोळ्या उजेर आसतना आनी आमी कितें म्हणयेत? जर देव आमच्या पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? Psalm chapter 105 verse 7 तोच सरेस्पोर आमचो देव सगळ्या संवसारात ताची पदवी चालता. Psalm chapter 3 verse 3 पूण तू सरेस्परा म्हजी ढाल, तूच म्हजो वैभव, तू म्हजी तकली उबारून धरताय. Psalm chapter 71 verse 1 तुका सरेस्परा हांव शरण येता, म्हाका केदीच लजीक पडोवंक दिवं नाका. Joshua chapter 1 verse 3 हांवें मोइजेक बसयलेल्या प्रमाणे
तुम्ही पाय दवरता ती हरी एक सुवात हांव तुमकां दितलो. John chapter 12 verse 46. हांव ह्या संवसाराक एक उसवाड कसो आयला देखून म्हाका सत म्हणटालो काळोखांत उरचो ना.